गोयच्या 12वीचो परीक्षेचो निकाल वट्ट 92.96% जाहीर जालो। गोय माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेट्टे हांणी परवरीत जाल्ले पत्रकार परिशदेंत ही माहिती दिली। ओंदू लेगीत चलयो 93.93% गुण मेळोवन बाजी मारली, जाल्यार चले 91.89% गुण मेळयल्यात। जाल्यार दोग जाणांनी परीक्षे वेळार मोबायल आणि चॅट जीपीटीचो वापर केल्ल्यान तांकां 0 गुण मेळ्ळे। गोय माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळान घेतिल्ल्या 12वेच्या परीक्षेचो निकाल शेनवारा जाहीर जालो। वट्ट 92.96% विद्यार्थी पास जाले आणि ओंदू लेगीत चलयांचो निकाल चल्यां परस चड आसा। चलयांचे निकाल 93.93% जाल्यार चले 91.89% जाल्यात। ओंदू 10 फेब्रुवारी ते 27 मार्च मजगती 12वेची परीक्षा जाल्ली। परीक्षेक वट्ट 17,283 विद्यार्थी बशिल्ले। हातूंतल्यो 9,080 चलयो जाल्यार 8,203 चले आशिल्ले। वट्ट चल्यांतले 7,538 पास जाले, जाल्यार चलयांतल्यो 8,529 पास जाल्यो। अभ्यासक्रमा प्रमाण पळयलें जाल्यार हेर फाट्यां परस विज्ञान फाट्यांतले विद्यार्थी यशस्वी थारले। ह्या फाट्याच्या 5,428 विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली। हातूंतले 5,097 म्हळ्यार 93.90% विद्यार्थी पास जाले। कला फाट्यांतले 4,110तले 3,790 म्हळ्यार 92.21% विद्यार्थी पास जाले। वाणिज्य फाट्यांतले 5,313तले 4,936 म्हळ्यार 92.90% विद्यार्थी पास जाले। हाचे खेरीत वोकेशनल कोर्स करपी 2,432 विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली। हातूंतले 2,244 म्हळ्यार 92.27% पास जाले। ओंदूच्या परीक्षेत 139 खाजगी उमेदवारांक संधी दिली। हातूंतले 59 जाण म्हळ्यार 42.45% पास जाले। दोग जाणांनी परीक्षे वेळार मोबायल आणि चॅट जीपीटीचो वापर केल्ल्यान तांकां 0 गुण मेळ्ळे। मजगती पेडणे सगळ्यात चड 95.97% पास टक्केवारींतल्यान फुडें आसा। साश्टीत 95.17%, तिसवाडी 95.11% आणि बार्देस 95.2%। सगळ्यात उणी पास टक्केवारी धारबांदोड्या 79.57%, सत्तरी 79.80% आणि सांगे 82.78% आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।